없어요. दारू पी के बाद में रेस्ट करके बाद में शाम को आप गोवा में आ गए ना, दारू पी के गाड़ी लेके आए, इतना बड़ा गाड़ी नहीं, लेके दारू पी के नशा उतरने के बाद नशा उतरने के बाद फिर से आए, गोवा में आए। ओके ओके, तुम्हारे साथ ये बंदा है, मैं ये और ये तुम्हारा बंदा गाड़ी में था, कैबिन में था या पीछे था? कैबिन में था। कैबिन में था। अगर इतना बड़ा लॉरी आता था तो पीछे देखना चाहिए ना, किसी को कुछ इंजरी हो सकता है, किसी को ऊपर लाइट का कुछ बिल्डिंग का कुछ लग सकता था ना, वो तुमने किया, प्रिकॉशन लिया तुमने? सर आगे से प्रिकॉशन लिया, पीछे कुछ देखना चाहिए ना, प्रिकॉशन लिया, ऐसा गाड़ी आता है देखा किसे, या आगे में बैठ के गाड़ी में म्यूजिक डाल के सुन के गया, पीछे का किसी का देखा नहीं छोड़ो, लेकिन तुम्हारे पास टिकटा है कुछ ऐसा लगाने वाला, कुछ टिकटा है, देखने वाला कुछ है, मोबाइल बाद में देखो, समझ गए ना? देखा किसी का, तुम्हारी जान जा सकती है, बाकी का जान जा सकती है, वो प्रिकॉशन लिया तुमने, वो सेफ्टी लिया। देखो मेरी बात सुनो, पहले बात तो सुनो, पहले बात तो सुनो, वो प्रिकॉशन लिया, तुम्हारा कंडक्टर पीछे था, क्यों नहीं था पीछे? अरे तुमको रात को अलाउड है रे ऐसा जाने को? हाँ करो, वैसा ही लाइट पार्किंग करो, कल सुबह जाओ, आप तुम्हारे उतरो आणि पुढे किती प्रॉब्लेम नाही त्याला, इंजरी जायला आणि मातशे प्रॉब्लेम मेरा नाम दीपक है उर्फ काला, हरियाणा, महराणा, जज्जर जिला। अब ये किधर से गाड़ी आया है? ये जी गाड़ी आया है गुजरात से, क्या है? और जी जाएगा ट्रांसफार्मर, ये बिजली वाला है, गोवा रिलायंस के अंदर। और जी मैं आया और मेरे को मालूम नहीं था इधर वायर है नीचे वाला, नहीं तो मैं नहीं आता, इसलिए वायर टच होया, मेरा वायर मेरी गाड़ी से वायर टूटा हुआ है। अभी वायर टूटा, लोगों को इधर अभी लाइट नहीं है। अभी आपको कहाँ पे जाना था? जी मेरे को एक किलोमीटर आगे जाना है, मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं नहीं आता। मेरे को भी परेशानी है, यहाँ तार अड़क के मेरी भी जान जा सकती थी साहब, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी भी दिक्कत है, मैं आगे जाना नहीं चाहता, मैं इधर ही रोक रहा हूँ। अगर अगले तुम अभी ड्रंक हो ना? नहीं दारू पिए हैं? नहीं जी, सुबह कितने बजे? 11 बजे आपको बदबू आ रही है? साहब जी दिन में पिए, क्या? सुबह पिया था? हाँ 11 बजे। हाँ, तो अभी तक कैसे आ रही है? कहाँ पिया था, कौन से स्टेट पे? ये गोवा के अंदर घुस के ही। गोवा गाड़ी चलाते वक्त ही पिया? नहीं, गाड़ी रोक के आराम से, और पी के बाद में गाड़ी लाया इधर? पी के खाना खा के सो के फिर इधर ही आया हूँ मैं। और मुझे एक बताओ, हाँ आपने जी। गाड़ी को नंबर क्यों नहीं डाला पीछे से? साहब जी वो है ना, ये आखड़ी लगती है ना रोड पे, तो वो इधर से नंबर प्लेट गिर गया, इसलिए नहीं वो है, नहीं तो कंपनी में जाएगी तुरंत ही नहीं नंबर प्लेट लग जाएगी। और आगे भी क्यों नहीं? आगे है साहब, आप चेक करो साहब, आगे की आप चेक करो साहब, मेरी पीछे वाली मेरे को दिखाई नहीं दी, नहीं तो मैं उधर से निकलवा देता। ये अभी किधर जा रहा है लाइट का ट्रांसफॉर्मर? ये रिलायंस में जा रहा है गोवा के अंदर जी। कहाँ पे? ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएगा जी। कहाँ से लेकर आए हैं? ये गुजरात से लेकर आया हूँ जी, 1 किलोमीटर लोकेशन है, मेरी लोकेशन डाली, मैं इधर ही आया। 2 ट्रक हमारा जी। नितीन लिंगोडकर हांव पेट्रोल ना म्हणून हांगा पर्रीकराकडे पेट्रोल पंपाकडे येयल्लो, विनेशा कडेन हांव पेट्रोल घेवन आमी वयताले आनी हांगा प्रभात हॉटेला कडेन पावले तेन्ना 2 आमकां ट्रॉली व्हडली दिसली, आमकां सुद्दां भंय दिसली, आवाज कसलो येता वयरसून, लायटनींग कशें जाता, सो लायटिंग येता म्हणून विनेशान गाडी स्टॉप केली, ताका सांगलें अरे राव रे म्हणून, तो हिंदी उलयता म्हणून आमी हिंदीन सांगलें ताका बाबा गाडी स्टॉप कर, तरी पूण तो रावंक ना, फुडें गेलो, फाटसून जी ट्रॉली येताली आमी ताका स्टॉप केलें, अवेरनेस हांगा सगळे लोक येयले आनी मागीर हांगा लोक जमा जाले आनी गाडी स्टॉप केली। आतां तुमी पळोवंक शकता ते रातची 12:30 जाला आनी सगळो काळोख जाला आनी हे गरमेच्या दिसा कारणा खातीर, आनी दुसरें म्हटल्यार आमी जेन्ना ड्रायव्हराक सांगलें ताका भायर यो म्हणून, तो म्हणला की आपूण ही गाडी हरियाणाची, एक्चुअली ते येयला गुजरातसून घेवन येयला आनी तेणी गोंयान जेन्ना एंट्री जाली तेन्ना सोरो मारलेलो, सोरो मारून तो 1 वर न्हिदलो आनी परत येदी व्हडली लॉरी घेवन येयलो, ही हांव नको कशी घेवन येयलो तो, आनी हे रातचे घेवन येयला, सगळे वायर तुटून आनी येदी व्हडली ट्रान्सफॉर्मर आसा। आनी दुसरी गोष्ट कितें आसा तुमी पळोवंक शकता, ही फुडल्या गाडयेक नंबर प्लेट आसा, फाटली ती लॉरी आसा पळय ताका चॅक केली, ताका लॉरीक सुद्दां नंबर ना। कशें कितें? म्हाजें नांव रामदास पाटणकर आनी
आणि आम्ही आता काणक्यासून पर्रा येताले आणि आमच्या फुडल्यान एक ट्रॉली आलेली आणि वाटेक पावले आणि त्यांचे वायरीत ट्रॉली लागून तुटल्यो आणि आम्ही ताका फुडें वचून गाडी आडयली ताका त्याला खंय वयता काय म्हणून तो आपल्याक खबर ना खंय वयता तो म्हणपालो आतां अशी लोकेशन आसलेले लोकेशन हांगासून आनी 1 किलोमिटर फुडें आसलेले सो ताका आमी आडून मागीर ताका स्टॉप करून मागीर ताका हांगा कोणाचो ओनर कोण आहा ताका फोन मारून आपय हांगासर पण तो फोन मारलो तो ओनराचो फोन मागीर ऑफ येवंक लागलो मागीर आमी पुलिसांक करून मागीर तांकां आतां पुलिसांक ट्रॉली 2 आहात त्यांच्या पण हिनीन तोडलेली फाटली अनेक आहा तिने तोडूंक ना फक्त हे आमच्या फुड्यान तोडलेली सो आमी फाटाफाट हाडले लायटो खंय ना आता लायटी हांगासून आतां ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर लायटी गेलेले पर्रा तू म्हटलं ओनराकडे तू कॉल करून ओनर सांगलो गो पण तेची कॉन्टॅक्ट आहा पळय तिने कॉल केलो तो कोण तो आमचो गोंयचो गोंयचो कोण तो तेजी उलयलो हांव तो म्हणपालो म्हाका म्हणपालो आपूण पळयता म्हणपालो मागीर परत फोन मारता तो फोन ऑफ येवंक लागलो तितलें पुलिसांनी याला तांकां पुलिसांनी आतां एकदा येयला एकलो मातसो म्हाका टायर्ड आहा दिसता कित्याक सकाळी सोरो माजलो म्हणटा आनी तो बोलता म्हणटा सगळे म्हणटा तो टायर्ड आहा म्हणटा तो म्हाका दिसता एकलो टायर्ड आहा गो व्यवस्था करून पळयता पळय टायर्ड आहा तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बीन इन्फॉर्म केला लायटी खातीर केला ते येयल्यात ते चॅक करता येयल्यात पुलिसून तांकां घेवन गेलेले पण हेच्या खातीर कितें करूंक जाय म्हणजे अशें आतां थंयसून ते हायवेसून भितर सरता पळय ते व्हडले ट्रॉली घेवन भितर सरता पण थंय कितें तरी ऑपरेशन कितें हेच्या पयलीं हो इन्सिडंट जाल्लो आसा तेंच्यांनी अशेंच वायरी तोडलेल्यो तेन्ना काणक्या पारां आमची लायट नासली आतां हेच्या खातीर कितें तरी तुमी हें करपाक जाय कितें तरी म्हणजे फुडें अशें इन्सिडंट जावंक उपकारना आनी हे चड करून रातचेच येता 8 ते 9 एंट्री मारता भितर अशें तोडीत वयता त्रास जाता पळय हांगा सगळें काळोख जाला पळय सगळ्यांक त्रास जाता हे लोकांक त्या खातीर हांव हें करता फाटी होती पर्रा सर्कला कडेन गणपतीच्या देवळा कडेन पुलिसांची लायक पेट्रोलिंग जी आसली ती चालूच आसताली आतां ती जायना ना जाता चालू जाता ती पण सांगूंक शकना सध्या तरी दिसना पळोवया कशें कितें तें सो आयज पुलीस नासले तेन्ना ती येयली भितर आतां आमी अशें एंट्री मारताले तेन्ना आमकां दिसलें वायरीचेर हे कशें जाता ते फोकस को आनी फार फार फुरफूर ठोव जाल्यो तेन्ना आमी भियाले आमी फुडें वचून परत रिटर्न येयले म्हणजे आमी तांकां आडयले कितें आनी फुडें आनी कितें प्रॉब्लेम जावंक उपकारना त्या खातीर